जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी हांगासर देवान आमकां दिल्लें कारबारपण सोलोवचें साकर आनी आमचे आदीन दिल्लें शाणेपणी वापरन ताका पातयेनीचें जावचें आमचें मिसांव म्हणलें सत आयचें देवाचें उतर आमकां परगडता. मनीस केदो व्हड जावं केदो ल्हान जावं, ग्रेस्त जावं वा दुबळो जावं, सक्कड ह्या संवसारी ताची देवाची साकरी करूंक आसचें साकर सेवक. ताणें कितें दिलां तें शाणेपणी आनी नितीन वापरन ताका देवाक पातयेनेचें जावचेंच मनशा जिविताचो शेवट. पयलें बसप मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें 20. आमोस जुदाच्या प्रदेशांत बेतलेहेमाचे दक्षिणेक आसलेल्या तेकोवा गांवचो गोवळी. जेरोबोम दुसरो रायाच्या काळार देवान ताका प्रवादी जावंक आपयलो आनी उत्तराचे म्हणजे इस्रायेलाच्या राजांत प्रवाद करूंक म्हणून धाडलो. त्या काळार इस्रायेलांत समृद्धी आसली, पूण ग्रेस्तांक मात्र ती भोगूंक मेळटाली. धार्मीक विधी नियम भायल्यान पाळल्यार आपूण सुरक्षीत म्हणून लोक चिंतालो. काळजाचे नितळायेक कोणूच गमन दिनातलो. असले परिस्थितींत आमोस प्रवाद्यान कठीण उतरांनी लोकां मदें आसलेलें वायट आनी धार्मीक पोकळपण दाखोवन दिलें आनी ह्या खातीर देवाची शिक्षा कसली आसतली तें ताणें परगटलें. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आयकलेल्या प्रकार अन्याय अनीत आनी शोशण दुबळ्या धाकट्यांचे कितल्या मापान चलतले म्हळ्यार दुडू वा वाणांची जोडी दिवन दुबळ्यांक मोला घेतले. मोला घेतल्या उपरांत ते गुलाम स्वतंत्र ना, तांकां तें वस्तू परी लेखताले. व्यापारिस्त अनितीन दुडू जमयतले. अशें सुलाभयेन ग्रेस्त जावच्याक अनितीच्यो कोरण्यो आदारताले. आनी असल्या मनशांकी हो प्रवादी आमोस कठीण उतरांनी जागयता. कित्याक म्हळ्यार तांची ग्रेस्तकाय वाडलेंच तांचे थंय नैतीक दुर्बळकाय. संवसारी ग्रेस्तकाय वाडलेंच नैतीक दुर्बळकाय आनी मुर्ती पुजा सडली. लाभस जिणयेचो ध्येय जालो. न्यायनीत तांणी सोन सोडली. ह्या वेळी तुमची कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना म्हणून देव जागयता म्हणून प्रवादी तांकां जागयतलो. देव सदांच दुबळ्यांचे पक्षेन आसा, कित्याक देवा विणे तांकां कोणूच ना. देखून तसाल्यांचें फारचें वा दुबळ्या धाकट्यांचें फारचें देव सोंसून वरिना म्हणलें सत हांगासर ह्या पयल्या वाचपांत आमकां परगट. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची समाज आमोस प्रवादेच्या काळाच्या त्या समाजेक कांय सोडून ना. आमच्या आई समाजेंत आजून असलें शोशण जाता. दुडू आसलो, बळ आसलो, अधिकार आसलो दुबळ्यांक शोशीत करता. खंय गेल्यारय कसलीय कामां जाय जाल्यार लॉन्स सगळ्यांनी राजवडकी चलयता आनी अशें दुबळो धाकटो निरंतर कोसटोन आसा. आमच्या मदेंय ग्रेस्तकाय थोड्यांचेंच दाय जावंक पावला. दुबळो आजून आमच्या समाजेंत कोसटोन आसा. दुबळ्याच्या पक्षेन वावर करचे, तांचे विशीं चिंतचे, तांच्या पक्षेन झुजचे मनीस उणे जाल्यात. आनी कांय आमच्याच घरांनी आमच्याच संस्थांनी आसच्या कामागारांक दुबळ्या धाकट्यांक आनी काम केल्ल्यांक कांय इल्ली मजुरी दिता जावं पुरो,
पूण तांकांय आमचे बरी जिवीत आसा, तांकांय आमचे बरी भुरगीं आसात, तांचे शिकाप आसा, तांच्या आयगरा संभ्रम आसात, खारी आसात. ह्या वेळार कांय इल्लें सडीत दिमचें उदार मन बरें मन देवान आमकां तांक दिलां जाल्यार थोडे फावटी तें दाखोवंक की आमकां उदार मन येना. थोडे उदार मापान दिता जावं बरो, पूण जायतीं तसल्यां विशीं दुबळ्या धाकट्यां विशीं आपणाच्यो गरजो सुदारशितल्यांच्या बऱ्यापणा विशीं चिंचे अजून समाजेंत उणें आसा. आमोसाच्या काळार आसलेली परिस्थिती आमच्याय समाजेंत आसा. देव दुबळ्या धाकट्यांचो देव, तांच्या पक्षेन तो वावरता आनी तांकां केल्लें कितेंय अन्याय देव सोंसून वरिना. देखून जेजून आपणे मिसांव आराम करतनाच म्हणलें दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक देवान म्हाका धाडला. आनी पवित्र पुस्तक आमी वाचलो जाल्यार देव हंत हंतांनी हें सत आमकां कळीत करता. कित्याक दुबळ्या धाकट्यांक देवावें कोणूच ना. देखून देव दुबळ्या धाकट्या विरोध करचें कसलोय शोशण अन्याय देव बिलकुल सोंसून वरिना. ताका खंडी जावन मोल फारीक करी जाय पडटलें म्हणलें सत आज आमकां आमोस प्रवाद्या द्वारे जेजू आमकां आमोस प्रवादी मुखार देवाचें उतर आमकां जागयता. सुवार्ता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, संवसारी इश्ट जोन गेमच्याक कारबाऱ्यान वापरल्ल्या शाणेपणा विशयांत उल्लेख केला. ताणें केल्ली अणीत ती सारकी म्हणूंक ना, पूण कश्टार पडतना ताणें दाखयलेलें शाणेपण ताका पवित्र पुस्तक होगलीक दिता. सासणाच्या बिडारांत आमकां स्वागत करचे इश्ट जोन घेवंक जेजू ह्या एका वपारी द्वारे आमकां उलो दिता. हें कशें? सासणाच्या बिडारांत आमकां इश्ट जोन घेवचे खातीर आज जेजू आमकां उलो दिता. आमकां देवान दिल्ली संवसारी दिरवी आमचे खातीर नितीन आनी मितीन वापर आनी वंचिता लागीं वांटून घेवन. केदाळा देवान आमकां दिल्ली संवसारी दिरवी आमचे खातीर मितीन आनी नितीन वापरता. आनी जें कितें देवान म्हाका इल्लें सड दिलां जाल्यार तें वंचिता लागीं वांटून घेता. तो बळ आमकां संवसारी संगतीनी सर्गी इश्ट आमी जोन घेता. देवान सडीत दिलां तर तें नातलेल्यां संगी वांटून घेवन सर्गींचे इश्ट हर एकल्यांनी जोडून घेवयात. देवान दितना सगळ्यांक एक सारकें दिवंक ना. थोड्यांक जाय तें दिलां, थोड्यांक इल्लेंशें दिलां. हांगासर उल्लेख करतना आमी कितें देवान दिलां? संवसारी ग्रेस्काय दुडू तें मात्र न्हय, देणी संपत्ती तालेंतां बुदवंतकाय हें सक्कड आयलें. देवान कितें आमकां दिलां तें आमी पळोवंक आसा. अनितीन फटोवन फसोवन जायतें आस्त बदीक पयशे पदवी अधिकार इश्ट जोडयेत. व्हडलो मनीस ह्या संवसारी जावयेत, पूण देवाक पातयेनेचें जावंक साध्य जायना. ह्या वाटांनी संतोष समाधान ताचे मुखांतर मेळचें ना. सर्गी लाज बगूंक आमी पावचें ना म्हणलें आयचें हें वाचप वांजेलाचें आमकां स्पश्ट करता. संवसारी धोरण आनी देवाचें माप मेजप वेगळें म्हणलें आमकां हांगासर उगडास केला. नश्वर संगतीनी अविश्वासी जाल्यार बाळटा त्या संगतीनी विश्वासी जावंक जायना. हांगासर फटोवन दगलबाज करून मोसवंचन करून जायतें जोडयेत, पूण देवाक आनी ताचें राज आनी तीन मोलाक घेवंक वा नागोवंक जायना. देवाचें राज ह्या खंयच्याय संवसारी संगतीनी मोला घेवंक नागोवंक असाध्य. देखून आमचें सदां संवसारी इश्ट घेवंक मात्र न्हय, भागार सर्गींचे इश्ट जोन घेवंक जाय. दुबळ्यां संगी, गरजेवंतां संगी, नातलेल्यां संगी देवान दिल्लें वांटून घेतना तांकां आमचे सर्गींचे इश्ट करून घेता हांव. केन्ना मनीस आपणा लागीं आसची ग्रेस्काय देवान दिल्ली म्हूण वळखता, तो वळती वांटून सर्गी इश्ट जोड घेता. जर मनीस जोडुल्लें सगळें आपणाचें म्हणल्यार गर्वान हांकारान व्हडपणान भरता, तो वळ तो शाण्या पूण आनी तिच्या कारबाऱ्या बरी फकत संवसारी दिरवी मात्र पुंजायता. देखून जेजून म्हळें तुमी दिरवी पुंजया सरगार. थंयसर पुंजायलेली दिरवी माती कांयना, सोर कन्ना घालना गयना, सानस कांतयना म्हणटा.
कित्याक ते सुरक्षीत आसतले. आनी हांगासर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ग्रेस्त आनी दुबळो आसा म्हणटना हांगासर दुबळ्याक ग्रेस्ताची गरज आसा. ताचें दिसपरतें जिवीत मुखार व्हरून व्हरप. पूण मुखल्या जिवितान समा उलटा जाता. थंयसर वेताना ग्रेस्ताक दुबळ्याची गरज आसा. दुबळ्याक थंयसर ग्रेस्ताची गरज ना. ताका ग्रेस्त हांगाची मात्र. पूण ग्रेस्ताक हांगासर दुबळ्याची गरज ना. पूण थंयसर वेताना ग्रेस्ताक दुबळ्याची गरज आसा. हांगासर ग्रेस्त दुबळ्यांक कुमोगदार. सर्गाराजाक पावतना दुबळो ग्रेस्तांक कुमोगदार. आनी हें सत समजचें जाल्यार ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराची वापार आमी वाची जाय. थंयसर आमकां हें स्पश्ट करता देवाचें माप मेजाप कशें म्हणलें आमकां समजता. देखून जें कितें दुबळ्या धाकट्यांक आमी हात बुकल दिला, तांच्या कश्टांत आमी स्पंदन केलां, तांच्या जिवितांत आमी कुमोगदार जाल्यां, तांचो आमी आसरो जाल्यां, तांची हक्कां आमी राखून व्हरूंक प्रयत्न केला, तें सगळें आमी सर्गाराजाक इन्वेस्ट केलां म्हणलें आमी हांगासर समजून घेवंक जाय. देखून हांगासर आमी केल्लें सक्कड दुबळ्या धाकट्यांच्या पक्षान आमी सर्गी इश्ट जोडून घेता. आनी जेजू आमकां तेंच शिकयता. संवसारी त्या अनितीच्या कारबाऱ्यान दाखयलें शाणेपण आमी सक्कडांनी सर्गींचे इश्ट जोडून घेवंक तें शाणेपण वापारी जाय. ताणें फकत ताचें शाणेपण संवसारी ग्रेस्काय जोडून घेवंक, संवसारी भद्रती पळोवंक वापारलें. आनी ताचो दाखलो दिवन जेजू म्हणटा देवान तुमकां असलें शाणेपण बुदवंतकाय दिल्या. तें शाणेपण आनी बुदवंतकाय फकत तुमकां संवसारी ग्रेस्काय आपणावंक इश्ट आपणावंक मात्र न्हय, तें शाणेपण तुमी वापरान सर्गी इश्ट आनी ग्रेस्काय तुमी आपणाय जाय. आनी तो वळ तुमी बचाव जातल्यात, शाबीत आसतल्यात म्हणलें सत हांगासर प्रगटलां. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कितें लिसांव आज आमी जोडया. सर्गीन दिरवी नितीन आपणाव्या. संवसारी ग्रेस्काय जोडची देवा विरोध न्हय. ते देवानच दिल्लें बेसांव, देवाचेंच देणें. जोडची वाट मात्र सातानितीची जाय. वांकड्या वाटेन हेरांच्या पोटाक मारन जोडची फुंक्याक मेळची ग्रेस्काय देव कांटाळता. देवाक मानवानातली, मोगाक विरोध नातली, देवाक पातयेनेचें जावंक उपकारानातली, देवाक महिमा दिनातली, देवाक पयस करिनातली जायनाये. आपणाचे महिमे खातीर वापारिनातली, देवा महिमेक वापारची कसलीय ग्रेस्काय आमकां सर्गी इश्ट जोडून दिता. आपणाच्या महिमे खातीर न्हय, बगार देवाच्या महिमे खातीर, पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वापारची जोडची ग्रेस्काय कसली ती जावयेत, ती खंडीत जावन आमकां सर्गी इश्ट जोडून घेवंक कुमो करता. दुसऱ्यान देवा लागीं आमकांच इन्श्योर करया. मनीस वापारच्यो वस्तू आनी आपणाचें जिवीत इन्श्योर करता. कित्याक म्हळ्यार भद्रती जाय. तशेंच सर्गींचे भद्रते खातीर सर्गी इन्शुरन्स ह्या संवसारी जी येतना कांय पण इल्लें इन्श्योर करून दवरी जाय. कारण एक दीस जर ते उबें रावोंक आसा, कारबारपणाचें लॅक दिवंक आसा. सर्गी इन्शुरन्स करूंक दुडू गरज ना, कितेंय मोलादीक आडाव दवरची गरज ना. बदलाक फारीक करी जाय जाल्लें प्रिमियम, एकामेकांचो मोग, सेवा, वांटून घेवचो स्पिरीत, दाखोवचें उदारपण, कश्टतेल्यांक कुमोक, गरजेवंतांक आदार, सुकोण पडटाना बक्षाणें, सतानितीचे जिणे, ही सर्गी इश्ट जोडून घेवंक आसची शाणी आनी नितीची वाट जावन आसा. आनी हें करतना आमचें जिवीत आमी सर्गाराजाक इन्श्योर करता आनी देव ह्या जिवितांत संतुश्टी जाता, संतोश पावता. तिसऱ्यान आत्मीक आनी सर्गीन दिरवी शाणेपणय वापारया. आमकां दैवीक कृपेन बरोवंक 7 संस्कार दिल्यात. प्रत्येक जावं तवळ तवळ जोडये जाल्ले संस्कार, एवकरिस्त आनी प्राजिताचो संस्कार. ताच्या सांगाता आमकां सो पवित्र पुस्तक, पवी सभेची शिकोवण हें प्रामाणीकपणी जोडूंक वेळ करतना, वेळ दितना, ताचेर भावार्थ दवरतना, भक्तीपणी तें आमी आमच्या जिवितांत वापरतना आमी खंडीत जावन आमचें जिवीत विश्वासपणान
देवाक लॅक दिवंक आसा त्या वाटेन आमी जियेता. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां दिल्लें शाणेपण आनी बुदवंतकाय फकत संवसारी बरें जिवीत जियोवंक मात्र न्हय, बगार एक दीस हें सगळें हांगासर शाणेपणान जोडिल्लें सकट सांडून वयर वेताना थंयसर सुखान जियोवच्या खातीर कांय पुणी आमी इल्लें आपणायलेलें जोडलेलें पुंजायलेलें आसा आज. आनी त्या खातीर आमकां जेजून दाखयलेली वाट ह्या संवसारी आसतना देवान तुका सर दिला जाल्यार तें तुजें न्हय, तें आनी एकल्याक मेळा जाय आसलें, तें हात उखलून दी. तें दिल्लें सर्गी तुका इन्शुरन्साक सांबाळ देखून त्या वाटेन समकोंक दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक आनी सर्गी इश्ट ह्याच संवसारी देवान दिल्ल्या संवसारी ग्रेस्कायेन आमी आपणावंक तो सेवकारिस्तांतलो जेजू ताच्या सक्तेन कृपेन आमकां बरू म्हणून मागे.